आयज हांगा आमचे उपस्थित आशिल्ले आमचे पणजेचे MLA तशेंच GSRTC वायस चेअरमॅन सिद्धार्थ कोगळकर तशेंच आमचे सगळे कॉर्पोरेटर कमिशनर आमचे ट्रॅफिक सेल डिपार्टमेंट PI डेंटल तुमकां सगळ्यांचे हे करता वेलकम करता. तशेंच आयज 13 डिसेंबर आयज आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री श्री मनोहर भाई पर्रीकर हांचो आयज वाडदिवस. ह्या दिवसाक हांव तांकां वाडदिवसाचे शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी तशेंच ह्या निमतान आयज आमचे कॉर्पोरेटर नील डिक्रोज तशेंच आमचे पुंडलीक देसाय हांच्यांनी बरो एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा की ट्रॅफिक सेलाक आमचे व्हीकल्स डोनेट करपाचे. तशेंच आतां आमी सगळे कॉर्पोरेटर मेळून तशेंच सिद्धार्थांनी हे व्हीकल्स टोटल आमचे आतां 24 सुमार कलेक्ट केल्ले आसा, जमा केल्ले आसा. ते आमी नेक्स्ट क्लेम्स ते ट्रॅफिकाच्या सुवातेर घेतले. So I thanks to all the corporator and Siddharth who donated this bill claims. Thank you. महालक्ष्मी ट्रस्टान एक पुलिसीक क्लेम केल्लो आसा शॉर्ट आसलेली आनी तेन्ना मागीर महालक्ष्मी ट्रस्टान काही क्लेम्स 45 नंबर्स दिली आनी तेन्ना एक कॉर्पोरेटर ऑफ दी आयडिया फुडें व्हरप की अशें फुडें करुया कोविडाचेर. हांव ते तेन्नाकूच म्हाका ताणें मातशें एक्सप्लेन केलें. तुम्ही सगळे कॉर्पोरेटर माझ्या म्युनिसिपालिटीचे सगळे काही पहिले सध्या म्हाका एक सांगपाचें म्हणून एकूच की इतले आमी सिटीन ट्रॅफिक त्याचे खूप हॅडल्स फेस करतात. पब्लीक आमकां जाय तें सांगता हांवें करूंक जाय तशें करूंक जाय तशें करूंक जाय बट वी कॅनॉट रिप्लाय जाय कित्याक आमी जाणा इंटरनली कितें कितें चिंतता आपल्या म्हणजे इन्फ्रा ना लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट अवेलेबल. गाडी खूप डेव्हलपिंग जाता हांवूय जाणा खूप डेव्हलपिंग जाता लोक लांब वयता गाडयो इनकन्विनियन्स जाता दुसऱ्या अकाउंट भितर पार्क केला कडेन पूण लोक समजना द कल्चर इज नॉट देयर आमच्या गोंयांत. सो हांवें जेन्ना सिद्धार्थ बाबा सांगलें की आमकां गरज आसा मंडळी बाबा तेन्ना सिद्धार्थ म्हाका इमिजिएटली कोणाक नासतना आपण म्हणून दिता थँक्यू सिद्धार्थ बाबा आमचो ते एक मागणें स्विकारलें आनी अशेंच करून आनी तुमी जाणा गव्हर्मेंट प्रपोजल तुमी धाडटा खूब टायम लागता पास जावं येता वेगळी फायल पेंडींग करूंक जाता पूण हिंगा कितें फेस कोण करता पब्लीक करता पूण लोकांक तुमी कळना. पूण सिद्धार्थ बाबान रोखडेंच इनिशिएटीव घेतलो आनी आमकां क्लेम दिली. थँक्यू सर वन्स अगेन. आमकां 42 क्लेम्स ऑलरेडी महाराष्ट्र ट्रस्टान दिले आनी तशेंच मिलींद बाबान एक फुडें घेतलो आनी तुमच्या कॉर्पोरेटर टू आमकां आनी 20 more daily. Thank you very much. Ami, we will assure you that we will try our best. Already we have a partnership service with our framework. We already started using it to go like this. Ani, ami, total of 42 plus 24. So we have to use it every day. We will. आमकडे किती घडतं तें आमी करतले आनी वी ऑल्सो रिक्वेस्ट द पब्लीक ऑल्सो टू कॉपरेट विथ अस. आनी कोणी म्हणटा कितें हांव आपूण मातसो 2 मिनटांच घेतलो आसा आनी हांव करता. इट इज अ कल्चर आमी आमच्या मध्ये इनकॉर्पोरेट करूं जाय आनी सुदार पडोंक जाय सर पणजे सिटी. थँक्यू वेरी मच ऑल कॉर्पोरेटर्स ऑन बिहाफ ऑफ गोवा पुलीस. आय वुड लायक टू थँक ईच एंड एवरी कॉर्पोरेटर फॉर सपोर्टिंग अस, especially Siddharth Babu, Mayor and Commissioner. It's a great initiative, sir, because our city is facing problem of traffic every day. Traffic and parking, and because of that there is haphazard parking. Police also has limitation of manpower as well as machinery. So these camps will definitely, with that 45 and 22 67 camps, I think there will be less policemen than camps now. So this is a very great initiative, and hopefully after you start putting these camps in cars, after very few days, maybe after 1 or 2 weeks, this haphazard parking will stop. Because it will send a message to the residents. And as I believe, local residents, they know the problem of traffic and parking here. This city sees large number of floating populations, now outsiders coming here. They will get a
will spread across. They will know that okay, driving should be better in the city, parking should be orderly. So this initiative which all of you have taken today, I must say, will go a long way in putting great order in our city, and this especially at the peak of tourist season in the month of December is actually the right time to go for this. Corporators, आमचं PI ट्रॅफिक, रेंटल आणि CCTVचे सगळे ऑफिशियल. पणजी शहरात पर डे 66,000 व्हेकल युनिट्स एंटर करतात. This is statistic factors. And every 4,000 parking spots. इथले व्हेकलाचे नॉन टॅक्स ते वेगळी कंट्रोल करतात. ट्रॅफिकाचो संपूर्ण स्टाफ 30 वर रस्त्यार आसताच. ताच्या बरोबर तांच्या थोडीशी आमची मदत जाय पडटली. म्हणून जेन्ना तांचे भासाभास केली किंवा पणजे शहरात ट्रॅफिक सुदारपाक कितें करपाक जाय तेन्ना मागीर पयलीं आमी 2015 तांचे मदतीन CCPच्या हेल्पान आनी मिडियाच्या हेल्पान आमी वन वे ट्रॅफिक राबोवपाचे प्रोजेक्ट हातांत घेतलो. 18 रोड आनी MG रोड दोन्ही पयले सॉरी 18 जूनाक नागपारां आमचो वन वे आशिल्लो. 10 वर्सांनी MG रोड हे दोन रोड वन वे करपाचे ठरयले आनी डिपार्टमेंट CCP मिडिया पब्लीक हांचे सगळ्यांचे सहकार्यान हे आयज पॉसिबली परत वन वे चालू आसा. खुबश्यो गोष्टी खुबश्यो ट्रॅफिक कंजेशन जाताली, स्पेशली स्कूल सुटतना सकाळी ऑफिस चालू जातना आनी सांजचे ऑफिस सुटतना खुबशे ताका सुटावो मेळ्ळो. हाच्या भायर आमी पणजे शहरान आनी कितें करपाक शकता म्हणून जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना तांचे कडेन खुबशे कमतरता आसा, मॅनपावर आसा, काम करपाची जिद्द आसा. म्हणून जर ट्रॅफिक प्लॅन पुना लावपाक आमी खूब जण पळयता डबल पार्किंग आनी डबल पार्किंग आनी एक गाडी पार्क केली वता. खंय नो पार्किंगान थंय पार्किंग करप, टर्नाचेर पार्किंग करप, जाका लागून दुसरो जो टर्न मारता कसोच ताका टर्न मारपाक मेळना, एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसता. अशे जाग्यार एनफोर्स करतले जाल्यार तांचे कडेन प्लॅन पूण आशिल्ले. लिफ्टिंग व्हेकल्स आमकां एक थोडेशे कमी आसा, म्हणजे लिफ्टिंग व्हेकल्स ना. पूण जेन्ना CCP ट्रॅफिक सेफ ऑपरेटर्स आयले तेन्ना एक ठरलें की प्लॅन थोडेशे आमी दिवया. म्हणजे महालक्ष्मी ट्रस्टान पयलो इनिशिएटीव घेतलो आनी प्लॅन प्रोवायड केलो. हाच्या नंतर जेन्ना मिलिंदाक ही आयडिया आवडली तेन्ना ताणें इनिशिएटीव घेवन सगळ्या कॉर्पोरेटरांक कॉन्टॅक्ट करून सगळ्या कडेन नेक्स्ट ऑफ पणजेंतलो पयलो क्राउड सोर्सिंग प्रोजेक्ट जातलो, जाका लोकांनी फुडें येवन हे आपले 2 प्लॅन म्हणजे 4 प्लॅन म्हणजे 5 प्लॅन अशें करून गव्हर्नमेंटाक काहीतरी मदतीचो हात दिला. डेफिनेटली एक ऑब्जर्व केला की हे फुल फ्लेज प्लॅन ते यूज जाल्ले आसा. टुरिस्ट सिजन येता, टुरिस्ट सिजनाक गाडयो भरपूर वाडटल्यो आनी ताका लागून पार्किंग शिस्ती येवपाकूच जाय आनी पार्किंग जर सारकें आसत, व्हेकल मुवमेंट सारकें आसत जाल्यार मागीर खूब पणजेंतले प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आयचे तुमी मेयराच्या चेंबरान जेन्ना उलयताले तेन्ना उदयान एक बरें सजेशन दिलें की मार्केटा कडलो रस्तो मार्केटांतल्यान आयनॉक्सा कडलो रस्तो बंद जावपाक जाय. ताचे बरोबर बाकीचे खुबशे आमचे कॉर्पोरेटरांनी तांची सजेशन दिली प्रमाणे ते ताळगांवचो रस्तो मागीर तो आमदाराक बरोबर घेवन ती भासाभास करून तोय कंप्लीट करपाक जाय. उरिल्ले खंयचे ट्रॅफिक कंजेशन जाता जाल्यार ती सॉल्व करपाक CCP फुडाकार घेवन रेजोल्युशन करून ती इम्प्लिमेंट करपाक ट्रॅफिक सरा कडेन धाडपाक हरकत ना. पूण हे सॉल्व करतना म्हाका दिसता आमची मेंटॅलिटी ही आमी बदलपाक जाय. मिलिंदान एक बरें एग्जांपल दिलें की ताणें धाकट्याक ताका सांगलें की देडापूस करतना सारकें करना. म्हाका दिसता ल्हान भुरग्यां कडल्यान आमकां खुबशें शिकचें पडटलें. आमी हांव मुस्लिमांक लागलें पयलीं आतां मुस्लिमांक शिकता पूण शाळे कडेन पेरंट्स बिंदास गो एंड टेक वता. हें आमी कितें शिकयता आमच्या नेक्स्ट जनरेशन हें आमकां समजून घेवचें पडटलें आनी तांकां सारके मार्गार आमकां लावचें पडटलें. तांकां जी 2 लिफ्टिंग व्हेकल जाय आशिल्लीं ती पयर आमी स्मार्ट सिटींत तांचे एप्रुवली घेतलें. तांचे कडेन सगळी स्पेसिफिकेशन आतां म्हाका फुडल्या म्हयनेभरान म्हणजे कोड लागच्या पयलीं तांकां 2 लिफ्टिंग व्हेकल्स दिता. तांकां ते कार लिफ्टिंग आनी आतां मोटरसायकली जर पळयता जाल्यार हेवी हेवी जाय पडटा. लेबरय करपाक मेळना ट्रेन तांकां हें करता. डेफिनेटली स्मार्ट सिटीचो नेक्स्ट भाग म्हणटा तो CCTV कॅमेरा सर्वेलन्स.
आणि स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल्स हे दोन्ही हांचेर काम चालू आसा. फुडल्या म्हाका दिसता मे म्हयन्यापर्यंत ते कमिशन जातले तेन्ना खुबशे तांकां रिलीफ मेळटलो कित्याक नो एंट्रींतल्यान वायलेशन जातले ऑर अनऑथरायज्ड पार्किंग म्हणजे नाका ते पार्किंग केल्यार ऑटोमॅटिक चलान जनरेट जावपाची सिस्टमूय तांच्या घालून जातली. ताका लागून भरपूर ट्रॅफिक इश्यूज जे पडले आसा ताचेर खुबसो आळो बसतलो. वेगळे वेगळे उपाय आसा म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जर सहकार्य करत जाल्यार वी कॅन ओवरकम एनी प्रॉब्लम. बरोबर जर वाट करपाक गेले जाल्यार सगळ्यो वाटो आमकां मेळपाक शकता आनी ताचेच एक उदाहरण म्हणून आयज आमी हो मनोहरबाईच्या वाडदिवसाच्या निमित्त घेवन हो कार्यक्रम आमी करता.